शुभ वर्तमान। स्थानिक जुआवनु येऊन कसो मेस्सिया जेजू सुगी म्हणून सोदून काढून ही गजाल खात्री करून घेतली. ह्या उपरांत जेजून आपणाची वा मेस्सियाची वाट तयार करून आयिल्लो वर्तो प्रवादी स्थानिक जुआवूंच म्हणून दिल्ली खात्री वा साक्ष आयची सुवार्ता परगडता. सोडवण्याचे चरित्रेंत जुआवून सोबयलेलें तें आपुरबायाचें आनी महान स्थान जेजून लोकांक स्पश्ट करून सांगलें. जेजून जुआंव विशीं लोकांक विचारलेलीं सवालां आमकां जुआंवच्या व्यक्तित्वाचे वळखीच्या शिखराक व्हरून पायता. जेजून वापरलेलें रेटॉरीक वा उलयिल्ली अलंकारीक भास पळया. कितें पळोवंक अरण्या गेल्ल्यात वाऱ्याक दोलचो चिवो न्हय, नाजूक वस्त्र न्हेसुल्लो मनीस न्हय, तसले मनीस रावळ्यारांत असतात अरण्यान न्हय. हे अलंकारीक भाशेच्या वापराचो परिणाम आतां स्पश्ट जाता. मुंदरून जेजू विचारता, तर आनी कोणाक पळोवंक गेल्ल्यात? एका प्रवादीक? वय, प्रवादीक पळोवंक गेल्ल्यात, पूण प्रवाद्या प्रास वर्त्याक तुमी देखलो म्हणटा जेजू. लुकाचे सुवार्तेंत स्थानिक जुआंवक जेजू एलियाक सरी करिना बगार मिका प्रवादीची अध्याय 3 वाक्य 1 हांतलीं उतरां वापरून अशें म्हणटा, पळया म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलों. अशें जुआंव सोम्याची वाट तयार करपी देवाचो दूत जाता. हेंच तें प्रवादपणाच्यागी वर्तें देणें दूत जावचें. कोणाक देवाच्या उतराची जाणकारी आसली तांणी ह्या प्रवाद्या थंय आसचें महानपण मांडलें ना. सोडवंदाराची वाटच तयार करूंक म्हूण आयिल्ल्या ताचें वर्तेपण मांडलें ना. जुआंव मुखांतर व्यक्त जाल्ली देवाची खुशी इन्कार करच्या मुखांतर दैवीक मांडावळच तांणी इन्कारली. देवाच्या उतरांत जिनी परिवर्तनाक आनी देखी बरीत जिणयेक आसचें आपोवणें तें आमकां दैवीक मांडावळीचें देणें परगडटा. हो आद्वेंताचो काळ असली दैवीक मांडावळ आमचे समोर दवरता. हर एका वर्सा येवचो हो आद्वेंत आनी नताळांचो काळ सवयेच्या बळान निर्फळ जायन अशें वैयक्तीक आनी सामाजीक हंतार सोम्याक बेडसो सुकाळ करूंक सोम्या आमकां आज जागयता. शुभ वर्तमान।